नमस्कार योकार गोवा टुनाइट दीप्ती नागवेकार सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। सरकारान आधार करूनय अनुदानित शाळा घेतात आलायती फी पालकांनी दिवची न्ही मुख्यमंत्र्याची शाळांक शिटकावणी 9 सावन एनईपीचो प्लॅन रिक्रुटमेंट नेम अटी बदलतले। एकात्तर सरकारी शाळांतल्या 41 निकाल 100%। 13 शाळांनी एकलोच फेल मुख्यमंत्र्यांची परबी सुविधा सुधारतात भुरग्यांक सरकारी शाळांनी घालची म्हूण उलो। गोंयभर मान्सून पूर्व पावसाची दुसरी दडक जगला गडगड वारे मारून पावस झाडां आडवी 31 मे म्हणल्यार मान्सून केरळांत मिरामार विजेन एकलो सोंपलो दोगा बेशुद्ध। फोंड्या बिराडाक रावपी बिहारी चलयेक दुबावीत मरण अस्वस्थ अवस्थेत हॉस्पिटलांत व्हेल्ले कडेन मरण उपासान गेले म्हूण बोवाळ दोतोर म्हणटा कारण कळटले बिसेरात तपासतात। डायबिटीज काळीज लिव्हराची दुयेसां मेळून 41 वखदांचे मोल देंवयले लोकांक वखदां परवडची म्हूण नॅशनल फार्मास्युटिकल प्रायसिंग ऑथॉरिटीचे बसकेन निर्णय। मयड्याक पुलीस म्हूण सांगून दोगांनी एके बायलेचे मंगळसूत्र मारले थिवी घरफोडी 5 लाखांची लूट ऑनलायन फ्रॉडान एकल्याक 90 लाखांची टोपी गोयचे क्रायम रिपोर्ट। आणि भारतीय फुटबॉल आयकॉन सुनील छेत्री भारत इंटरनॅशनल फुटबॉल टीमींतल्यान रिटायर सोशल मीडियार व्हिडिओ पोस्ट करून निवृत्तीची घोषणा 2 दशकांचे कारकिर्दीक पूर्णविराम। खबरो विस्तारान सरकारान सगलो आधार करूनय अनुदानित शाळा आलायती फी घेतात पालकांनी आलायती फी दिवची न्ही मुख्यमंत्र्याचो उलो कागाळ आयल्यार खंय शाळांचेर कारवाय 9वेंतल्यान नवे शिक्षण धोरण चालीक लावपाचो प्लॅन 10वी पास सगल्यांक हायर सेकंडरींत एडमिशनाची खंय तजवीज आसा सरकारी रिक्रुटमेंटाचे नेम अटी बदलपाचो प्लान। आमची एडेड स्कुलां जी आसा पळय न्ही गव्हर्मेंटाची फूल एड घेतात पण काही प्रमाणात एडिशनल पयशे भुरग्यां कडल्यान घेवपाची तांकां संवय जाल्या वेगवेगळी कारण आमी आमच्या हायस्कुलांत जशें युनिफॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट दिता ताका गरज आसा ताका बुक्स आमी टील 10th स्टँडर्ड पर्यंत टॅक्स्ट बुक्स आमी टील 10th स्टँडर्ड पर्यंत फ्री दिता ओके हे सगळें दिता आसतना सुद्दां म्हणजे आमी फूल ग्रँटीन एड ही सगळ्या हायस्कुलांक दिता बट थोड्या हायस्कुलांनी जो फीसच्या नांवाचेर पयशे घेवपाचो प्रकार आहा हो तेंच्यांनी बंद करचो पेरंट्सांनी ह्या बद्दल अलर्ट जावचे गव्हर्मेंट हायस्कुलांत खंयसरूच म्हणजे फ्रॉम द 1st स्टँडर्ड टू 10th स्टँडर्ड पर्यंत एकूय पयसो कोणाकूच कसलोच भरचो पडना इवन दो तांकां लागपी सगळ्यो गजाली आमी फ्री ऑफ कॉस्ट दिता गव्हर्मेंटांतल्या वेगवेगळ्या पोस्टांक जे आर बदलपाच्या विचारांत आसा जुने आर जे आसा गव्हर्मेंट जॉबांतले किंवा प्रायवेट सेक्टरांतले हे सगळी कडेन चेंजीस करपाक येतला न्यू एड्युकेशन नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी 2020 ऑलरेडी प्रायमरी लेवलांतल्यान जी इम्प्लिमेंट केल्ली अंदूच्यान आमचो विचार सुरू आसा की 9th स्टँडर्डांतल्यान इम्प्लिमेंट करतले एडमिशन 11वेक मेळनासतर एकूय भुरगो उरचो ना हाजी आमी दखल घेतल्या। एनईपी इम्प्लिमेंटेशन करपा खातीर आमची पुराय तयारी आसा काय ना हाजी रिव्यू घेवपा खातीर आमी फाल्यां मिटींग दवरली आसा सगळ्या कमिटी मेंबरां बरोबर आनी ती मिटींग घेतले नंतर उपरांत ते बाबा आमी इम्प्लिमेंटेशन आमी एफसायड मॅनरान वचपाक सोदनात मागीर बाबा प्रॉब्लेम जालो हो सारको ना तो सारको ना म्हणून ती रिव्यू घेतले नंतर आमी तेजेर मागीर आमी गव्हर्मेंटा कडेन CMA कडेन प्रपोजल दितले आमी ह्या वर्सासान वतात का फुडल्या वर्सासान वतात ते 9th स्टँडर्डा खातीर एका। गोयच्या 71 सरकारी शाळांतल्या 41 शाळांचो 100% निकाल 13 शाळांनी फक्त एक भुरगो फेल घडये रिपीट परीक्षे उपरांत तांचोय 100% निकाल लागतलो मुख्यमंत्र्याची भुरगीं शिक्षकांक परबी सरकारी शाळांनी सुविधा सुधारतात खाजगी शाळांनी फेल भुरगे सरकारी शाळांनी पास जातात भुरग्यांक सरकारी शाळांनी घालची म्हूण उलो।
बोर्डाचो रिजल्ट 92 पॉयंट आनी 25% लागलो. हांव गोंयांतल्या सगळ्या भुरग्यांचें खूब खूब अभिनंदन करता. पुराय गोंयभरांतल्या सगळ्या टिचर्सांचें खूब खूब अभिनंदन. हांव विशेश अभिनंदन करपाक आज आमी हांगासर जमल्यात आमच्या गव्हर्मेंट हायस्कुल्स हांचे. आमी पळयता की 78 गव्हर्मेंट हायस्कुल्स आसा, तातूंतल्या 41 हायस्कुलांतल्यान 100% रिजल्ट लावप खरोखरूच अभिनंदनास्पद पात्र आसा. हांव प्रावड फील करता बींग एज अ एड्युकेशन मिनिस्टर, कारण आतां प्रसादान सांगलें त्या प्रमाणे 13 हायस्कुलांनी उरलेल्या फक्त एक सब्जेक्ट उरला, ताका 80 मेळ्ळ्या. तर आमची सगळीं हायस्कुलां ही रिमोट एरियांनी आसा. आमच्या कडेन सगळी कडेन भुरगे येवपी हे एवरेज भुरगे आसात. म्हणजे वेळ पडलो जाल्यार थोडे कडेन सिंगल पेरंट्स भुरगे आसात, थोडे कडेन ऑर्फन्स भुरगे आसात. तर मॅक्झिमम भुरगे हे मिडल क्लासांतले भुरगे आसात. एकटो सुद्दां भुरगो गव्हर्मेंट हायस्कुलांत येवपी खंयसरूच ट्युशन क्लासिसाक वचना किंवा एडिशनल ट्युशन्स जे आसा पळय न्ही हे खंयसरूच घेयना. हातूंतल्यान ड्रॉप आवट जाल्ले भुरगे हे आमच्या हायस्कुलांनी येतात आनी ताज्या उपरांत आमी तांचो 100% रिजल्ट लावंक शकता. गोंयभरांतल्या सगळ्या पेरंट्सांक सांगपाक सोदता की आमी गव्हर्मेंट हायस्कुलांचो स्टँडर्ड हो खूब मोठ्या प्रमाणात आमी अपग्रेड केल्लो आसा, इन्फ्रास्ट्रक्चर वायज आनी आमी ह्युमन रिसोर्स म्हणजे थंय आशिल्ले आमचे टिचर्स. ह्या फुडें सगळे जे गव्हर्मेंट टिचर्स जे आसात स्कुलाचे तांकां ट्रेनींग दिवपाचो प्लॅन माननीय मुख्यमंत्र्याच्या मार्गदर्शना खाला आमी प्रिपेर केला. आनी त्या खातीर वेगवेगळ्यो ज्यो कितें भारतभर ज्यो अश्यो ट्रेनींग दिवपी संस्था आसात त्या संस्था कडेन आमी टायअप केल्लो आसा. गोंयभर मान्सून पूर्व पावसाची दुसरी दडक. नेटाच्या वाऱ्यान झाडां आडवी. शेनवार मेरेन पावसाचो येल्लो अलर्ट. जगला गडगड मारून पावस म्हूण गोंय वेधशाळेचो अदमास. वराक 30 ते 40 किलोमीटर नेटान वाऱ्याचो अदमास. उत्तरेक पेडण्यां, दिवचल, सत्तरी, बार्देस दर्यादेग, काणकोण, केपें, सांग्यार पावस. वीज पडपाचे सुवाते विशीं लोकांक शिटकावणी. पयल्याच पावसान विजेचो बळी. मंगळारा राती कडेन मिरामार दर्यादेगेर गडगड्या सयत वीज पडून ट्युरिस्ट सोंपलो. अखिल विजयन म्हणटा तो केरळाचो. बरोबर आनीक 2 बायलो आशिल्ल्यो. त्यो साल्वार. तिगांय बेशुद्ध पडली. कांय वेळान दोगां शुद्धीर आयली. एकलो सोंपलो. राती कडेन दर्यादेगेर भोवंक गेल्ले कडेन अपकिर्त. तुम्ही पहिले आसतले फाटल्या जे मंगळारा अचानक सांजच्या वेळार पावस येयलो आनी एका सायडीन पावस आनी एका सायडीन गडगडो तुम्ही पयले आसतलो. मिरामार बिचार अशेंच एक ट्युरिस्ट जे भोंवपाक येयल्ले गोंय ते मिरामार बिचार आसले तेन्नाच हो पावस आनी गडगडो येयल्लो. आनी त्या टायमार गडगडो येवन ती वीज आसली ती एका ट्युरिस्टाचेर थंयसर पडली. अशें सुत्रा कडल्यान कळोन येता की तेंची फॅमिली ही टोटल आसली, बायल आसली, भुरगे आसले, टोटल 5 जाण आसली. पण जो मेला तेजें नांव आसा अखिल विजयन, केरळाचो हो ट्युरिस्ट. अशें आयकूंक येता की तेणें तो मोबायल यूज करतालो त्या टायमार. त्या मोबायलाचेर डायरेक्ट येवन वीज पडली आनी तो सकयल पडलो. तेज्या सायडीन जी बायल आसली तांकांय इफेक्ट जालो. टोटल 3 जाण ह्या विजेन तांकां इफेक्ट जाल्लो. आनी जो विजयन मागीर ताका शिफ्ट केलो GMCन. तेन्ना GMCन ताका डिक्लेअर्ड डेड म्हणून जाला. तेजें नांव आसा केरळाचो ट्युरिस्ट अखिल विजयन. 35 वर्साचो हो भुरगो जो विजयन ताका मरण येयल्या. सायदीप कदमा वांगडा हांव ओंकार फुडारी, प्रुडंट मिडिया खातीर. मूळ बिहारचे फोंड्या बिराडाक रावपी एके चलयेक दुबावीत मरण. खुशी कुमारी म्हणटा ते चली उपासान सोंपले म्हूण सगळ्याक बोवाळ. राती कडेन काळजान दुखता म्हूण हॉस्पिटलांत व्हेल्ले. थंय व्हरता मेरेन खंय प्राण सोडलो. मरणाचें वैजकी कारण नेमकें स्पश्ट जाल्लें ना. उपासानूच गेला म्हूण दोतोर म्हणिनात. दोतोर विसेरा तपासतात. 14 तारखेक एक खुशी रणजीत सिंग जे 18 वर्सांची चली जेन्ना 108 कॉल करून तेच्या पोटान दुखता म्हणून ताका 108 आपयले तेन्ना ताका हॉस्पिटलांत व्हेले, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत. आनी जेन्ना हॉस्पिटलांत व्हेले तेन्ना डॉक्टरान ताका ब्रॉड डेड डिक्लेअर केलें आनी ते उपरांत पुलिसांक कळयलें. आनी पुलिसांक कळटकूच पुलिसांनी तपासपाक केलें आनी म्हाका दिसता बॉडी सद्या जी आहा खुशी रणजीत सिंग जी पोस्टमॉर्टमाक धाडल्या. पण सुत्रांतल्यान मेळिल्ल्या म्हायतीनुसार हे खुशी जे आहा जवळ जवळ 3-4 दीस हेणें उपास धरलेलो. म्हणजे उपास म्हणजे कांयच पोटान खावनासलें, तशेंच तेणें उदकूय पिवनासलें. आमी चवकशी करपाक तेजे घरा कडेन आयले. ते रावताले हांगासर तेज्या काकाल्या घरा कडेन आनी ते घराच कडेन आसताले. आनी काकाल्या आमी जे चली आहा ताकाय आमी विचारलें पण ते म्हायती दिवपाक तयार ना. पण ते म्हणटा
तेजे कसले तरी एक भूत आशिल्ले भशेन ते म्हणटा दर 2 दीस 3 दीस अशे कडक उपास धरताले आनी त्यामुळे ताका हें मरण आयलां आसूं पण पुलीस तपास चालू आसा आनी बॉडी आसा ती पोस्टमॉर्टमाक गेल्या आनी जी पेरंट्स आसा तेजी ती बिहारा साकून येवपाक भायर सरल्या म्हाका दिसता पोस्टमॉर्टम रिपोर्टाचेर क्लियर जातलें की ऑलमोस्ट त्या चलयेची डेथ कशी कितें जाल्या ती कुट्टी हवेलीच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. सरकारान डायबिटीज काळीज आणि लिव्हराच्या दुयेंसांविशीं 41 वखदांचे आणि 6 फॉर्म्युलेशनाचे मोल देंवयले. नॅशनल फार्मास्युटिकल प्रायसिंग अथॉरिटीचे बसकेन सरकाराचो निर्णय. लोकांक वखदां परवडपा सारख्या दरांत मेळची म्हूण सरकाराचें पावल. फार्मा कंपन्यांनी डिलरांक तशे निर्देश दिवचे म्हूण अर्द. डिलरांनी वखदाचे दर उणे करून विकपाचे. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न झिंक फॉलिक ऍसिड विटामिन ए बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस घराघरांनी पंचामृता. मयड्या एका बायलेक दुकानार वतना वाटेर दोगा जाणांनी गाठून आपूण पुलीस म्हूण सांगून मंगळसूत्र घेवन फुज्ज्यो मारल्यो. तिणे गजाल म्हापशे पुलिशेचे कानार घाली. ते वटेन थिवी घरफोडी 4-5 लाखांचो म्हाल लुटलो. ते वटेन हाय रिटर्न्साचे हावेस दाखोवन एकल्याक ऑनलायन ट्रेडिंग ॲपा वरवीं 90 लाखाची तोपी. पळयात क्रायम रिपोर्ट. मयड्याचे हे बायलेक 2 जाणांनी पुलीस म्हूण सांगून लुबाडली. हांव दुकानाचेर वयतालें तेन्ना त्यो फुडें पावले आनी म्हाका 2 जाण येयले म्हणटकीर गेले आनी परत परताय रोखडेच आनी म्हाका म्हाजे फुडें रावले आनी तूं अशी कित्याक भोंवता गळ्यान घालून काय म्हणून तशी भिवू नाका म्हण हांव आनी पुलीस म्हण आनी कार्ड दाखयलें म्हाका तेन्ना काडून घे काड ते म्हाज्या गळ्यांचे आनी पेपराक गुटले आनी मागीर दिले मातशें 2 मिनटांनी म्हाका तेन्ना हांव विश्वास केलो म्हाका तितलें कांयच समजलें कितें करपा येलें थंयच दवर तुमच्या पॉकेटान म्हळ्यार बॅगान हांवें कितें म्हणलें हें कित्याक घालून दवरया रोखडें म्हाका जड लागलें तें म्हणून हांवें तें उगडून पळय रोखडेंच तेन्ना तें गेलें पळय तूं मातयेन फातर घालता. थिवी घरफोडी 4 ते 5 लाखाची लूट. 4 तोला सोना गया उसमें एक चोट जो ये कान में की चिपकी पर आधा तोले का और आधा तोले का झुमकी और गंडोली और 1 तोला का ये नेकलेस, एक सोने का 1 तोला का चेन, एक अंगूठी सोने का 3 ग्राम का और चांदी के पायल 11 तोले का 2 पायल और 6 तोले का 1 पायल. कोणाचेर ना मात एका सीसीटीव्हीन पळयला आनी 2 जाण दिसता तोंडाक मास्क घातलेला हा व्हिडिओ मजगती पणजेच्या एकल्याक 90 लाखाची तोपी. गिमा ट्रेडिंग ॲपा वरवीं मोठो रिटर्न दिता म्हूण सांगून 90 लाख उखल्ले. Cybercrime police has registered FIR against a known accused for cheating a Panjim resident to the tune of 90 lakhs rupees. According to the police, the fraudsters contacted the complainant over the social media and using WhatsApp. And later they induced the complainant to download a app GIME and they assured that the complainant will get higher return more than whatever they get usually in the market. And on the persuading that, the complainant downloaded that app and later on the fraudsters persuaded the complainant to transfer 90 lakhs rupees in the different bank accounts. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. पावस तेकलो तसो मडगांव पालिकेन प्री मान्सून कामांक हात घालो. नाले उपसून पावसाच्या उदकाक वाट मेकळी करप चल्ला. वॉर्ड 1 सावन काम सुरू. WRD नाल्यांचे डिसिल्टिंग आणि पालिका रस्त्या कुशीची गटारां उपसुपाचें काम करता. प्लास्टीक बाटल्यो आणि कोयरूय नाल्यांतल्यान क्लियर करपाचें काम चल्लां. माड्यालाच उदक येता आनी तितून KDC कडेन थंय येता आनी आतां मी केलें तें बरें ओके कितें उदक उरपा ना आतां सगळ्या नाला हे उरतलें न्हिको लास्ट इयर हें केल्लें लास्ट तें मातशें केलें गेले त्या वर्सा केल्लें हें ना 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 ह्या वर्सा करून बरें पडटलें ह्या वर्सा करून बरें ह्या वर्सा बरो डिग्री केलें तेणी
आतां बरें जालें. आनी कितें उरलां काम? आतां हिंगा काम कांय उरना. आतां फकत उरलें आमगे ते ब्रिजाचे पोंदार ते आमची शेतां ही रोवपाची सगळीं. हा ते मेन रोडा पोंदा. हय मेन रोडा पोंदा ती बांद घायला सो न्हय. तो बांदाचे आमी आतां ताका मागताय कितें तो बांद काडचो आनी ओपन करची मुदो वचपाची. कौन्सिलरान कितें सांगिलां? कौन्सिलर आतां आमी वयतले ती प्रजिना तेणें आपयले 12 वरांचे आपयले आमी वयतले तेजे बेले आनी सांगतले तेका तो ओपन करपाचो. तेणी एकू पायप घालो हां एट प्रेजेंट एकू पायप आहा तेका आनी ते एक पायपान आमगेलें उदक देंवपा ना. कितें हिंग डाम जाता ती जातलेंच आनी सगळें पुरो जातलो सगळ्याक. शेतकारांक हिंगसोनी नुमेसोन गोरेडेचोन सगळें डॅमेज जातलें शेतां. ताका लागून तेणी न्हूय मोगांदी माती घायली ती काडपाची. प्री मान्सून वर्क केदोसान स्टार्ट केला आनी कितें कितें जालां आतां सद्या वॉर्ड नंबर 1? सद्या वॉर्ड नंबर 1 न्ही WRD प्री मान्सून वर्क आम ऑल द नालाज गेलो काय. हो एक नाला रायट फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम एंट्री टू होलसेल फिश मार्केट रायट अप टू द एसडे होल फिश मार्केट गेट फूल क्लिनिंग जातलें आनी नाला ओपन करून दितले आमी. नेक्स्ट इज बिहायंड रेड रोप जो नालो वयता रायट अप टू कोलवा रोड तोय फूल नाला भितरल्यान धाकटी JCB घान हिटाची JCB घान थिंग फूल क्लिनिंग चालू आहा. आफ्टर डुईंग दीस मंगूल 2 नाला आहे आनी एक वॉटर बॉडी आहा तेजें फूल क्लिनिंग जाल्लें आहा. लिटल वर्क इज लेफ्ट. 2 दिसां भितर फूल डिसिल्टिंग वर्क इन वॉर्ड नंबर 1 विल बी कंप्लीट. आनी रोड सायड ड्रेन्स बी एनालायज? रोड सायड ड्रेन्स आमगे ऑलरेडी अबाउट 70% जाल्ले आहा. दॅट इज डन बाय म्युन्सिपालिटी. हिंगा बाय विजय सत्यासान आमच्या थ्रू MLA's ऑफिस सगळ्यां WRD काम चालू आहा एंड दीस विल हॅपन इन द अदर वॉर्ड. आमी जायत पाट वयताय न्हू जायते कडेन अशें करून गार्बेज हें जालो आसता हिंगा थिंगा पडलो आसता. पावसा पयलीं कितें पावसा पयलीं हे पाटी वडे पण WRD इवन कॉन्ट्रॅक्टर कोण आमी वी हॅव पुट पीपल टू रिमूव द ग्रीन वेस्ट प्लस बॉटल्स आनी प्लास्टीक विच आर गेट नाला दॅट ऑल्सो फिजिकली ती साकान बी घालून तें क्लियर कोताय आमी. सो दॅट विल बी नॉट लेफ्ट एट इन द नाला. सगळे बॉटल जायत कडेन ब्रोकन बॉटल लोकांन उडयलो काय तें देखून सेपरेट हातीन वी आर क्लियर. So ward number 1 is ready for monsoon. Ward number 1 80% to 90% is ready for monsoon within this week. And even Madel Road amjalo by Saturday internal road hot mixes of so there are a lot of potholes depression jalle hai that also will be covered up. भारतीय फुटबॉल आयकॉन सुनील छेत्री आंतरराष्ट्रीय फुटबॉल पंगडांतल्यान रिटायर. फिफा वर्ल्ड कपान कुवेता आड 6 तारखेर जाल्ल्या क्वॉलिफायींग सर्ती उपरांत सुनील छेत्रीन सोशल मिडियार व्हिडिओ पोस्ट करून आपली निवृत्ती जाहीर केली. छेत्री बरोच तेंप भारतीय फुटबॉल टीमीचो कॅप्टन उरलो. 2 दशकांचे कारकिर्दीक पूर्णविराम. There is one day that I never forget and remember it quite often is the first time I played for my country. It was unbelievable. But the day before, the morning of the day, Suki sir, my first national team coach, in the morning he came to me and he's like, "You're going to start." I can't tell you how I was feeling, man. I took my jersey, I sprayed some perfume on it. I have no idea why. So that day, everything that happened, once he told me from breakfast to lunch and to the game and to my first goal in my debut, to conceding late 80th minute. But now I did it. This last 1.5 to 2 months, I did it. And it was very strange. I did it because probably I was going towards the decision that this next game is going to be my last. And the moment I told myself first that yes, this is the game that's going to be my last, is when I started recollecting everything. And it was so strange. I started thinking about this game, this coach, that team, that member, that ground, that away match, this good game, that bad game, all my individual performances, everything came, all the flashes came. I'm not going to play for my country anymore after this game. संवसारांतलो सगळ्यात पोन्नो आनी सगळ्यात मोठो कान्स फिल्म फेस्टिवल फ्रांसान सुरू जाला. भारताचो फिल्म इतिहास आनी दायज प्रदर्शीत करपी पवेलियनाचे आज उक्तावण जाले. गोंयच्या अंदूच्या इफ्फीचो बॅनर महोत्सवान उक्तो जातलो.
प्रुडंटाच्या सचिन चट्टेन थेट कान्स फ्रांसांतल्यान कान्स फेस्टिवला विशीं म्हायती आनी थंयच्या तयारेचो नियाळ दिलो. खासा रिपोर्ट. It's dark, it's gloomy and it's raining here in France, but that will not prevent thousands of film lovers from across the world, around 35,000 to be precise, to come here to the Cannes Film Festival to enjoy films from all around the world. What Wimbledon means to tennis, what Lords means to cricket, that is what Cannes means to film festival. This is the oldest, this is the biggest film festival in the world, and we are going to bring you all the action that is happening here. Well, yesterday we had the opening ceremony of the festival where all the stars walked down the red carpet, including Meryl Streep, who is going to be honored with the Palme d'Or. Of course, there was Greta Gerwig and the other jury members as well. Greta Gerwig, the director of Barbie, will be chairing the jury, which will give away the Palme d'Or, which will be declared on 25th of May during the closing ceremony. Of course, for the first time in 30 years, there will be an Indian film in the competition. Payal Kapadia's All We Imagine as Light is competing for the Palme d'Or as well. योनेक्स सनराइज ऑल इंडिया सब ज्युनियर रँकिंग बॅडमिंटन सर्त अंडर 15 आणि अंडर 17 ची सेमीफायनल जाली. पेड्या इंडोर स्टेडियमाचेर बॅडमिंटन पटूंनी बरेपैकी गेम दाखयली. शुक्रारा जावपा आशिल्ले फायनलीक पालकांनी मोठ्या संख्येन हाजीर रावचे म्हूण गोवा बॅडमिंटन संघटनेच्या अध्यक्षान उलो मारला. Friends, I am Manoj Patil, President of Goa Badminton Association, and presently we are at Paden Indoor Stadium where the Yonex Sunrise All India Sub-Junior Ranking Badminton Tournament is happening. We have got more than 2,000 entries and more than 2,000 players and 3,200 entries in singles, doubles and mixed doubles. Today are the semi-finals and tomorrow we are going to have the finals. I would, through the medium of Prudent, I would request the parents to kindly come tomorrow from 8 o'clock onwards to watch the finals of under 15 and under 17 singles, doubles and mixed doubles. It will get over by 1 o'clock. The tournament is from 8 o'clock till 12 o'clock, and I would request all of you all to come and watch the young talent of India competing for the prizes. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.